सो हो दीस पहिल्या कुंगारासो भुरग्या तुका व्हड संतोषासो दिसाय सो जेसू संगे एकवटोसो आमकां सर्वांक व्हड संभ्रमासो सर्गियांच्यानी तोरण बांदलां कांतोन तुजें नांव कुपांत जेसून तुका आराम धरला मोगान ताच्या गुपांत सर्गियांच्यानी तोरण बांदलां कांतोन तुजें नांव कुपांत जेसून तुका आराम धरला मोगान ताच्या गुपांत. पाय माय आज तुका तांच्या वेंगेन धरी भाव भयणी संतोषान गळे तुका जरी नासूंक लागतें सगळे सैरी धैरी बेसांव दितेली सर्गितां मोरी पाय माय आज तुका तांच्या वेंगेन धरी भाव भयणी संतोषान गळे तुका जरी नासूंक लागतें
उंड्यांत निक्षेप जाल्ल्या राया कुर्सार मेल्ल्या आबार आसा उंड्यांत घुपी जीवनधन्या दैविक आपुलकी आम्ही वंदन करया दैविक आपुलकीक नमन करया दैविक आपुलकीक आम्ही अर्घ्य दिवया दैविक आपुलकीक स्तुती करया जेजू तूं सोडवून जात आपुलकीचे रूपले देवान धाडला ते मोठे देणे जेजू तूं सोडवून जात आपुलकीचे रूपले तुझे काम वळटा मोक्षाने कुर्सार मेलोय तूं रगत वाळव वेंग मारताय पातक्यांक काराव सुडका दिली सांकळी तुटोवन कुरपा धाडताय सर्गीं धांवून दैविक आपुलकीक आम्ही वंदन करया दैविक आपुलकीक नमन करया दैविक आपुलकीक आम्ही अर्घ्य दिवया दैविक आपुलकीक स्तुती करया जेजू तूं सोडवून जात आपुलकीचे रूपले देवान धाडला ते मोठे देणे जेजू तूं सोडवून जात आपुलकीचे रूपले तुझे काम वळटा मोक्षाने तुझे काम वळटा मोक्षाने उंड्या रुपार काळजांत आयलाय स्वागत जेजू तुका तुझे येणे म्हजे जिणयेन आनी म्हाका नाकाय उणें राव तूं जेजू राया काळीज म्हजें केलां तयार राव तूं जेजू राया काळीज म्हजें केलां तयार आत्मो म्हजो शाश्वत करूंक तुका बिडार जेजू म्हज्या दी म्हाका तुजो आदार
शाश्वत करूंक तुका बिडार जेजू म्हज्या दी म्हाका तुजो आदार रसणार आमचो उरतो तूं पुस्ताय आमकां पूस दिवन हिंडासया गवळीतूं राखताय आपलो जीव दिवन उपादेस पाळून पाटलाव तुजो करूंक म्हाकाच तुका अर्पूंक दिसो मी आजिणीये पळयणार सांगात राव तूं जेजू राया काळीज म्हजें केलां तयार राव तूं जेजू राया काळीज म्हजें केलां तयार आत्मो म्हजो शाश्वत करूंक तुका बिडार जेजू म्हज्या दी म्हाका तुजो आदार
स्वर्गीच्या खाणा दैवी तुझ्या देण्या जीवन झाला पावन मुंडो जाऊन येताय अज्ञान बिडाल करताय सगळोच म्हाका दिताय भूक म्हजी तुमकां मळताय या संसारी येऊन सोडून केल्या तुका जावगा बापा सप्त मुनी सावन आयलोय संसारी जन्म घेऊन मरी उदारी खुशीन बिंग मारली खूट साखर नाटवणारी वरच्या कामका बापाची घरी जल्मानूच तूं देवसाईन भासो जावन आसलोय तरी रावलो नाय लब्धून त्या स्थानारी संपूर्ण खालतो जालोय विदेशाकरा परी अर्पण सेवा दुबळ्या भवारी मरण पावून जीवन जाऊन स्वर्गाक सटल्यारी
असाय सदांच आमचे भोवारी मोगान मुलो मरताय एका इष्टापरी तुझ्या पवित्र स्पिरिताद्वारी अर्गा तुका सौम्या अर्गा महिमा वंदन जाऊ तुका वत्यादयेन ह्या संसारी येऊन सोडवून केल्या तुका जाऊ अर्गा अर्गा तुका सौम्या अर्गा महिमा वंदन जाऊ तुका वरत्यादयेन या संसारी येऊन सोडवून केल्या तुका जाऊ अर्गा. अर्गा दिता तुका सोमिया सगळ्या म्हज्या उलो दिता तशेंच जर तर कोणी सैर ते पार्किंग एरियांत भायर आसा तरच एक येवन तुमी तुमची मोगाची बसका स्वीकार करशाक खालती विनंती करता. मोगाचेनो तुमी सकट कशी आसात बरी आसात ती तुमचे मुखार धग आसा आमी सकट फुलां बरी भावून गेल्या. तर मोगाचेनो खंडीत जावनी वरत्या संभ्रमाचो दीस आयचो बाळ रियाच्या काळजांत जेजूको सेवल्लो आनी त्या अपूर्बायेच्या दिसा व्हडा संतोषान आनी संभ्रमान वेळार हांगासर तुमी सगळा ह्या कुटुंबाचेर मोग दवरन तांणी दिल्ले आपोवणे स्वीकार करन तुमी हांगासर वेळार येवन पावल्ली आसात. त्या देखून तुमचे लागीं हांव विनंती करता आयच्या कार्याक आमी बरे आशेवंक आसा. आमचे दोनी हात सांगाता मेळोवचे घट्ट ताळयो पेटची आयच्या कार्याक बरें मागचे घट्ट ताळयो पेट्या मोगाचें सर वळल्यान देव बरें करूं. मोगाचेनो संभ्रमाच्या आयच्या दिसा बाळ रियाक संतोषाचो दीस खंडीत जावनी हे बाळ आयच्या दिसा तसो संतोष संभ्रमत आसतना ताच्या जल्मदातारांक संगीताच्या आजो आनी आजी तशेंच संगी पदोरनेक वर्त्या संतोषाचो दीस. त्या देखून आमी सांगाता मेळ्ळ्या तांच्या मोगाच्या आपोवण्याक पाळो दिवन हांगासर येवन पावल्या. तुमकां सुमेस्तांक कार्याचे कारभारी आसात भोवमानेस्त सुनील आनी भोवमानेस्तीन सिंथिया गोन्साल्वीस तांच्या तर्फेन माया मोगाचो येवकार आनी बरो दनपार तुमकां हांव मागतां. मोगाचेनो आयती आसा अपूर्बायेची वेदी हांगासर आनी ती रिती आसा जर तर हे अपूर्बायेचे कुटाम ह्या मांचेर हांगासर सोंपता आसतना ह्या वेदिकेक भरम येता आनी ती वेदीची सोबाई दोडती जाता. तर विनंती करता हांगासर आयच्या दिसा आजो आनी आजी म्हणून मान दिवन जल्माल्ले एक अपूर्बायेचे बाळ ते जावन आसा रिया. आयच्या दिसा आजो आनी आजी हांगासर मुखार येतात आनी आयच्या ह्या संभ्रमाची सोबाय तांणी सोडयता आसतना बसले आमी सुमेस्तां इल्ल्यो हांसो दिवया तोंडार आनी हाताक हात मेळोवया संगीताच्या नादांत एक जावया. अपूर्बायेची दोन जोडी म्हणयेत हांगासर रियाचे आब आनी माय आमचे समोर प्रवेश घेतात. मोगाचेनो आब आनी व्हडली माय हांगासर दोगा जाणां सोबीत रितीन सोंपतात हांगासर एकच लेख दिसतात. खंडीत जावनी आमकां समेस्तांक वर्त संतोष मलगडी हांगासर ह्या मांचेर सोंपतात. एक फावटी
पळ्या आबानी माय आत एक पडे हाय कर पळ्या सगळ्यांक आबानी हात हात वयर करचे पळ्या मग तांच्या तोंडार त्यो हासो कंडी जाऊन गट्ट ताळ्यो पेटया आज आमच्या रियाच्या आबानी व्हडले मायक अभिनंदन आणि उल्हास आम्ही पाठवूया तशेंच मगच्यानो आयच्या दिसा हांगासर आमचे समोर अपूर्बायेच्या रितीन परत ही माझी सबोंशाक आयती जाल्ली आसात पोदोर्न आणि तशेंच आयच्या आमच्या रियाची जल्म दातारा आणि तशेंच रियाचो मोगाचो भाऊ हांगासर ताणी ह्या मांचेक प्रवेश करता आसतना आमी बसल्ले समेस्ता बसल्ले थंयच बसोन घट्ट ताळ्यो पेटोवंक आसा संगीताच्या नादान एक जावंक आसा बाळ रिया आणि ताचे कुटुंब ह्या मांचेक प्रवेश जातात घट्ट ताळ्यो मगच्यानो रिया मुखार येवचे रियाक मुखार येस घट्ट ताळ्यो येस मोगाच्यानो हांगासर आपोवरबायेचे कुटुंब आमकां समेज तांकां आपोवणे दिल्ले कुटुंब हांगासर ह्या मांचेर सोंपता भोव मानेस्त सुनील वेगस आनी तशेंच भोव मानेस्तीन सिंथिया गोन्साल्वीस हांगासर ती सोंपतात आज तांची तोंडां पळयत आसतना आमकां संतोश भोगता तुमकां समेज तांकां कळीत आसा सुनील दाटू एकलो कृषीक हांगासर तुमकां पळयत आसतना कळटा फाटल्यान कितलें पाचवें आसा म्हणून आजकाल मस्त धग सोडून येता पूण कृषीच्या कुशीले आमी सोडन आमी IT फील्ड म्हणटात कंप्युटर ह्या युगांत आमी परगांवाक वेता बेंगलोर वेता पूण सुनील दाटू हांगासर कितें ताची कुटुंबाची ती व्याप्त कृषी आसा ती बऱ्या रितीन सांबाळटा मात्र न्हय आसता आज हांगासर इतले पाचवे आसाचे तर ताच्या फाटल्यान काडची ती वावंट खळमीत नातली मोगाच्यानो कंडी जावनी सुनील दाटू आज ताच्या भुरग्याच्या पहिल्या कुंभाराच्या संभ्रमांत संतोष पावता सुनील दाटू इल्ले हांसो दी पळया कित्याक इतलें टेन्शन पळया कितलो सुबेज दिसता सक्कडदान दिसतात घट्ट ताळ्यो पेट्या सुनील दाटूक एक फावटी ताका अभिनंदन पाठोवया आनी आयच्या दिसाचे उल्हास तांकां आमी पाठोवया तशेंच हांवें उल्लेख केलो कृषीचे विशयी पूण बाय सिंथिया डॉन बॉस्को सेंट्रल स्कूल मंजेश्वर हांगासर ती क्लर्क जावन वावुरता कंडी जावनी कृषीच्या कामांत मोठो सहकार तिणें दिल्लो आसा आनी क्लर्काचें काम केवल सकाळी इतल्या वरांत इतल्या वरां म्हणसर मात्र पूण तोटाचें काम तशें न्हय ताका रात म्हणून ना दीस म्हणून ना ते तोटांतच काम करचें पडटा त्या देखून बाय सिंथिया आयच्या दिसा तिच्या धुवेच्या ह्या पहिल्या कुंभाराच्या संभ्रमांत संतोष पावता आमकां तिणें मोगान आपयला तोच मोग दवरून तुमी आयल्यात एक फावट तिका घट्ट ताळ्यो पेटया आनी अभिनंदन आनी उल्हास तुका आमी पाठयता तशेंच आयच्या भुरग्याचो बाळ रियाचो मोगाचो पोदोर्न थंयसर सोंपता शायनेश अविल गोन्साल्वीस हांगासर सोंपता आमच्या कॅथोलीक धर्मान मात्र आवय बापायच्या स्थानाच्या उपरांत पोदोर्न आनी मोदोर्न एक स्थान घेतात आनी तो मान आज आमच्या ह्या सुनील दाटो आनी सिंथिया बायन मोगाच्या भावाक शायनेश अविल हांकां दिल्लो आसा तोय आज हांगासर संतोष पावता मोगाच्यानो घट्ट ताळ्यो पेटया ताका आनी अभिनंदन आनी उल्हास आमी पाठोवया मोगाच्यानो आयचे प्रमुख व्यक्ती ती जावन आसा बाळ रिया सोनाली वेगस आज मंजेश्वर फिरगजेंत वर्त्या संतोषाचो दीस आज दैवीक काकुळतीचे फेस्त आनी त्याच दिसा बाळ रियान ताच्या काळजांत जेजूक सेवला दैवीक काकुळतीचे तुमी पिंतूर पळोवयेत थंयसर जेजूच्या काळजा तावन किरणां अशी भायर येवची दिसता तशेंच आयचे बाळ आज परजळटा हांगासर धव्या नेसणार अंजाळ बाळ रिया हांगासर सोंपता बाळ रिया एक फावटी स्मायल कर पळया हे सगळ्यांक हाय कर पळया एक फावटी म्हाका इल्ले हाय करिया बा काल जाता
येस गट्ट ताळ्यो पेटया बाळ रिया ताच्या पहिल्या कुमगाराचो संभ्रम हांगासर सादर करता आसतना गट्ट ताळ्यो पेटया ताका देव बरें करूं मोगाचनो हांगासर विनंती करता वेदीर आसल्ली आबनी व्हडली माय तुमी हांगासर तशेंच पदोन मुखली बसका स्विकार करशाक कालती विनंती करता मोगाचनो आमच्या संभ्रमाच्या ह्या कार्यांत हांगासर हजर आसात मंजेश्वर फिरगजेचे विगार भोवमानादीक बाप एडविन पिंटो हांगासर येवन पावल्यात फादर तुमकां कार्याच्या कारभारी तर्फेर माया मोगाचो येवकार आमी मागता गौरवाच्यो घट्ट ताळयो पाद्राबाक दिवच्यो घट्ट ताळयो मोगाचो स्वागत फादर तुमकां आयच्या ह्या संभ्रमाच्या कार्याक तशेंच आमच्या संभ्रमाच्या कार्यांत हजर आसात सिस्टर एवजीन हांगासर येवन पावल्या सिस्टर तुमकां कार्याक मोगाचो येवकार आमी मागता सिस्टरीक घट्ट ताळयो पेटोवन स्वागत करचें तशेंच आयच्या संभ्रमाच्या कार्यांत फादर जुलियान हांगासर हजर आसात कार्याक मोगाचो येवकार आमी मागता फादर तुमी मुखार येवचे हांगासर मोगाची बसका स्विकार करशाक काल ती विनंती करता तशेंच डॉन बॉस्को संस्थेचे मॅनेजर फादर मायकल आनी तशेंच फादर मानू जॉन्सन हांगासर हजर आसा त्या कार्यांत तुमकां आमी मान बागयता कार्याक मोगाचो येवकार आमी मागता मोगाच्या सगळ्यांक घट्ट ताळयो पेटोवन स्वागत आमी करच्याक काल ती विनंती आसा तशेंच फिरगजेचे उपाध्यक्ष भोवमानेस्त विजेत डिसोसा कार्यांत हजर आसात तुमकां कार्याक मोगाचो येवकार आमी मागता घट्ट ताळयो पेटची मोगाच्या तांकां तशेंच वाड्याचो गुरकार प्रवीण डिसोजा तो परगांवांत आसा त्या देखून आयचे सगळे कार्य सांबाळून व्हरच्याक वाड्याची दोग जाणां प्रतिनिधी आसात पयली जावन आसा मानेस्तीन रिटा डिसोजा रिटा बाई एक घडीभर उबी रावचे येस रिटा बाय आनी तशेंच जोसी डिसोजा तुमी एक घडीभर उबी रावचे जोसी बाय एक घडीभर उबी रावचे तुमकां मोगाचो मनाचो स्वागत आमी मागता घट्ट ताळयो पेटया वाड्याची प्रतिनिधी तांणी हांगासर आसात विनंती करता बाय रिटा डिसोजा तुमी मुखार येवचे हांगासर कार्याची कारभारी पान पडूत कसो गौरव दिवंक फुडें सरतात पान पडूतकान आमी मोगान स्वागत करता सांप्रदायिक रितीन घट्ट ताळयो मोगाच्यानो वाड्याची प्रतिनिधी सांप्रदायिक रितीचो वांटो पान पडत कसो गौरव स्वीकार करता आनी आम्हा समेस्तांक स्वागताची उतरां प्रतिनिधी तुमकां समेस्तांक ह्या वाड्याच्या तर्फेन तुमकां स्वागत आनी हे पानपडूदाक हांव फावो जाता पान पडूदाक सगळ्यां पावलेंगी पावला वाड्याची प्रतिनिधी तुमकां देव बरें करूं म्हणटा हांगासर खबरचे मोगाच्यानो देव जावन आसा मोग त्याच मोगांत आज पयले पावटी जेजूक स्वीकार केला आनी जेजूचेर वर्ती पातयेणी वर्तो भरवोसो संगी मोग आमच्या बाळ रियान दवरला बाळ रिया फाटल्या साबार दिसा तावन तयाराय करन आयच्या दिसाक राखून आसली ती अपूर्बायेची घडी ताका पावल्या म्हणयेत तर खंडीत जावनी आमी ताचे खातीर मागोवंक आसा हे दळस सकाळी मिसाचे बलिदानान ताणें जेजूक स्वीकार केला त्या दाळाय ताच्या बसत मागला आनी आमी समेस्तां ताचे खातीर मागोवंक आसा आनी मुखल्या दिसांनी एक सोबीत बाळ जावन ह्या कुटुंबान परचळच्या ता देखून विनंती करता मागण्या विधी चलोन व्हरच्यांनी हांगासर मुखार येवचे आनी मागण्या विधी जाता आसतना बशिल्ले आमी समेस्तां उबी रावया आनी भक्तीपणी ह्या मागण्यांत वांटेली जाता आसतना बाळ रिया पासत प्रत्येक रितीन आमी मागया समेस्तां आमी उबी रावचे
दिसाचे कुरवे निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्पनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन. सोम्या गवळ्या म्हज्या सोम्या अर्गां तुका सर्गी कानान तुवें पोसलाय म्हाका सोम्या अर्गां तुका मोगान तुवें तुकाच भेटोवन दिलोय म्हाकाच तुवें दिमच्या कुर्सार मेलोय उंड्या वायनान तुका समर्पिलोय सोम्या गवळ्या म्हज्या सोम्या अर्गां तुका सर्गी काळान तुवें पोसलाय म्हाका सोम्या अर्गां तुका. अमोरी सर्गाच्या राणी उल्हास पाव हालेलुया कित्याक जाका तूं वावंक फावो जाली हालेलुया तो आपणे सांगले बरी जिवान चला हालेलुया आमा बसो देवा लागी माग हालेलुया संतोष आणि उल्हास पाव अंकार मरी हालेलुया कित्याक सुमी करोस जिवान झाला हालेलुया. प्रार्थना ए देवा तुझ्या पुता आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताच्या जीवानपणावर संसार संतोषात दया दया केली केली त्याचे त्याच्या मया मया अंकार मरे मरी मरी पात अंजनी संत संतान बसकर मन मगताము त्याच ख्रिस्तमच्या सुल्या मरी पात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या साधदा सुरत आमेन महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या साधदा सुरत आमेन महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या साधदा सुरत आमेन. देवा गल्या बडे आमच्या रत्न्या सुखे दे मुकदिलाय जुडाई मगराग संभासले आमेन. जगाई सम्या जे पकोंदे आत्मावश घेऊन दी आमेन. आमेन. हावस तो सर्गीतावन देवून इल्लो जीव उंडो ओ उंडो काता तो ससनाक जियेतलो संवसारार जिवीत मेळच्याक हांव दिता तो उंडो मुजेस मास. तितल्यार जुदेव एकामेका वाद विवाद करून म्हणाले आणे आमकां आपले मांस खावंक दिवचे जाल्यार कशें. देखून जेजून तांकां सांगले सतस हांव तुमकां सांगता तुमी मनशापुताचे मांस केल्ले करीत आनी ताचे रागत पियेल्ले करीत तुमचे ते जीव आसचो ना. जो कोण म्हजे मांस खाता आनी म्हजे रगत पियेता ताचे ते ससनाचो जीव आसा आनी निमाण्या दिसा हांव ताका जिवंत उठयतलो. कित्याक म्हजे मांस खरे कान आनी म्हजे रगत खरे पिवन. जो कोण म्हजे मांस खाता आनी म्हजे रगत पियेता तो म्हजे ते जियेता आनी हांव ताचे ते जियेता. जशे जिवंत बापान म्हाका धाडला आनी बापा वरवीं हांव जियेता तशे जो कोण म्हाका खाता तोय म्हजे वरवीं जियेतलो. हो सर्गार देवलेलो उंडो तुमच्या पुर्वजांनी केलो त्या उंड्या बरी न्ही. ते मोर्न पावले जो कोण हो उंडो खाता आनी ससनाक जियेतलो. देवाचे उतार हे. मोगाळ भाव भयणीनो मोठो नियाळ आमकां जियोंक पयल्या सुवातेर खाण जाय जेवण जाय पिवण जाय. उंडो म्हणटा आसतना असो अर्थ खाण जेवण पिवण हें सगळें तातूंत आयलें. खाली सुको उंडो केल्यार आमी पावना उदक कित्याचे कुट्टू पिये जाय. हांव जावन आसा सर्गींत हांव आयिल्लो जिवो उंडो म्हळ्यार तें सर्वस्व आमच्या जिविताक आमचो जीव उरचे खातीर जेजू आयिल्लो सर्गींत हांव देवून आयिल्लो आनी तातूंत सकड तें मेळटा. देखून एवकारिस्त म्हणटा आसतना केवल जेजूचे मांस आनी रगत त्या उंड्या आनी वायना रुपार येवचें तितलें मात न्ही. सकडचे जेजूचे व्यक्तित्व ताची चिंतना ताचें उतर ताची कृपा ताणें हाडिल्ली सडवण ताणें उलयल्लीं उतरां ताचें उतर सकड जावन आसा जिविताचो उंडो. आनी हें आमकां
जरूर गरज आसा आनी तशें आमी जियेता. हे रिया आमच्या भयणीनं मानून तें घेतलां आनी ताणें मेड काडलां. जेजू सांगता जियोवच्याक सकट ताका समर्पण, बरें कितें वायट कितें आसा तें सकट ताका समर्पण. जिणयेंत प्रगती जोडच्याक सोम्याचो हात ताणें धरला. आमी तो धरला. आमी जिविताच्या हुंड्या जेजूक पातयेवन येवन ताचेर भार घालून जियोंक आमकांय फावो जावन दी, रियाकी फावो जावन दी म्हण सांगून आमची प्रार्थना सर्वेस्पराक उबारया. मोगाला जेजू उंड्या रुपी आज पयले फावटी सेवल्या रियान सदांच तुजो मोग करूंक तुका तुजी कृपा दी म्हणून मागता हांव. आयक आमचे प्रार्थन ए सम्या. मोगाला जेजू रियाच्या आवय बापायन आनी कुटुंबाच्या सांद्यांनी पवित्र कुंभारा मुखात्र जेजूचो मोग करूंक ती रियाक प्रेरण दी म्हूण मागता हांव. पवित्र कुंभार सेरवल्या रियान सदांच उर्बेस्त आनी सुटसरीत जावंक तूं तांकां फावो कर म्हूण मागता हांव. पवित्र कुंभार सेवच्या आमी सर्वांनी जेजूची मोला आमचे कुटुंबांनी जियोंक आमकां फावो कर म्हूण मागता हांव. मोगाला जेजू कुंगरान तुवें आज तुकास म्हाका दिलाय. आतां हांव म्हाकाच तुका समर्पूंक दिता. तुजो मोग करूंक सदांच तूं म्हाका फावो कर. तुजी बरी जेवणां जरवळेन आनी देव बरतेंत वाडोवन तुजी रुपा म्हाका दी. जेजू घाल तुजे विस्नार बेसांव म्हाका मोगाच्या मामी डॅडींचेर, भावाचेर, भयणीचेर, इश्टांचेर, शिक्षकांचेर, पदर मोदराचेर, आमच्या सैरांचेर आनी आमचे पासत वावरताल्या सर्वांचेर. कंतरामी गावया. जीविताको वराकोर पेसागोरा वंदने क्रिस्ता. स्वाग स्वाग सर्गीराया दुर्बोळ्या काळजान मोच्या. जिवीत उडो तो जिवीत दिताय. पातकाच्या पासांतलो आमकां रक्ताय. प्रकाशी सूर्य तो उजवाड पंगताय. जिवीत म्हजे नंदन करताय. जिविताको वाराकोर पेसागोरा वंदने क्रिस्ता. स्वाग स्वाग सर्गीराया दुर्बोळ्या काळजान मोच्या. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. मोगाचो नांव बाळ रिया खातीर प्रत्येक रितीर आमी मागणें केलां आनी खंडीत जावनी देवाची विंचणार आशिर्वादा ताचेर पडोवन दी म्हणून परत आमी मागता. ही मागण्या विधी सोलोन वेल्ल्या वाड्याची प्रतिनिधी हाचे मुखेलपण घेतले संगी विगार बापांनी देवाच्या उतराचो नियाळ दिल्लो आसा. त्या देखून तुमकां सर्वांकी हांव कार्याच्या करबरी तर्फेन देव बरें करूं म्हणटा. डॉन बॉस्को स्टाफ मेंबर्स आनी तशेंच डॉमिनिकन सिस्टर्स आमच्या कार्यांत हांगासर हजर आसात. सिस्टर तुमकां तशेंच सक्कड स्टाफ मेंबरांक कार्याच्या करबरी तर्फेन माया मोगाचो येवकार आमी मागता. डॉन बॉस्को
डॉमिनिकन सिस्टर्स एक गड उभी रावचे घट्ट ताळ्यो पेटया मगचनो माया मगचो स्वागत आमी सिस्टरांक दिता देखन बसका स्वीकार करचे मगचनो येदोळस आमी मागण्या विधींत बाळ रिया खातीर मागला कंडे जावनी ल्हान तावन भुरग्यांक घरांत आमोरी जाल्ल्या तक्षण मालगड्यांचे बेसांव मागची एक अपुर्बायेची संस्कृती आमी शिकयता तर आज हांगासर मागणें जालें आनी मालगड्यांचे बेसांव आज रियाक गरज आसा त्या देखून बाळ रिया तुवें हांगासर सकयल येवन उबी रावचे पयले हांगासर आवय आनी बापाय रियाक बेसांव दितात ताचे उपरांत आजो आजी ताचे उपरांत पदोर्ण बेसांव दितात ताचे उपरांत सक्कड हांगासर ह्या कार्यांत हजर आसच्या धार्मिका लागीं विनंती करता तुमी सक्कडांनी मुखार येवंक आसा तशेंच अखेरेक आमी सुमेस्तान उबे रावन जराल बेसांव दिवची रिवाज आमी हांगासर रीत आमी चलोवन व्हरता पयले आवयन आनी बापायन बाळ रियाक बेसांव दिवचे Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. The sun comes up. It's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. बरें करून हांगासर मालगड्यान बेसांव दिला विनंती करता हांगासर ह्या कार्यांत मस्त जण धार्मीक आसात येजाक आसात धार्मीक भयणी आसात तुमी सक्कडांनी मुखार येवचे आनी हांगासर पिरगजेचे विगार मनादीक बापेडवीन जराल बेसांव हांगासर दितले सक्कड धार्मिकांनी मुखार येवचे सक्कड धार्मिका सिस्टर्स You're slow to anger. Your name is great and your heart is kind. For all your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to मगचना समेस्तामी उबी रावया आमचो उजवा हात बाळ रियाच्या वैरू सौंदर्या सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसूं आनी सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मो रियाचेर आनी ताच्या अख्ख्या कुटुंबाचेर आपले दराळ आशिर्वाद घालूं आमेन सकट धार्मिकांनी तस्विरीन सांगात दिवचो हांगासर फोटो
मोगाच्यानो आज रियाक पहिल्या कामगाराचो संभ्रम म्हणटा आसतना थंयसर गोडसाण आसता आनी गोडसाणाच्यो गोरतो ती जावन आतां सोबीत रितीन सोबयलेली हांगासर गोडसाणाची केक. तर विनंती करता हांगासर रियाचो संभ्रम दोडतो करच्याक ताच्या मोगाची आजो आनी आजी आनी तशेंच पदोर्नो हांगासर मुखार येवच्या खालती विनंती करता. आजो आनी आजी बेग्गी मुखार येवचे हांगासर सांगात दिवचे. तशेंच पदोर्नो हांगासर रिया आनी तशेंच ताची आवय बापाय मुखार सरचे. पदोर्नो आजो आनी आजी मुखार सरचे. आजो आनी आजी हांगासर खंय आसात इशिल्ली माय. रियाची आब आनी व्हडली माय दयकर्न येवचे हांगासर. येस मोगाच्यानो हांगासर बाळ रिया ताच्या पहिल्या कामगाराचो संभ्रम केक कातरचे मुखांतर दोडतो करच्याक मुखार सरून आसा. हे दोळस रियान आपल्या हातांत सुरी ताणें घेतली आसा आनी संभ्रमाच्या गोडसाणेची केक कातरन तो संतोष दोडतो करूंक फुडें सरतात. विनंती करता रियाची जल्म जाता दोगांनी हात धरचो बाय रियाचो तिसल्यान बाय तिसल्यान. येस तर मोगाच्यानो हांगासर काउंटडाउन दिवया गे आमी दिव्यांगी. ओके 5 4 3 2 and 1 ताळ्यो पेटया. कंग्रॅच्युलेशन म्हणया बाळ रिया ताच्या पहिल्या कामगाराच्या संभ्रमाची गोडसाणेची केक आमच्या समोर कातरन तो संभ्रम दोडतो करता. मोगाच्यानो हांगासर बाळ रियाच्या पहिल्या कामगाराच्या संभ्रमाची गोडसाणेची केक कातून जाली. आनी एक हांगासर विनंती करता आजो आनी आजी आप आनी व्हडली माय तशेंच पदोर्न तुमी तुमच्या जाग्याक पाठयेवचे. आनी एक संभ्रम ह्या मांचेर सादर जावंक आसतलो त्या देखून उपरांतल्या संभ्रमाक आमी फुडें सरता. बाय जस्लिना डिसोसा ताच्या जल्माचो दिवस आचरण करता. बाय जस्लिना खंय आसत? येस ताची पप्पा आनी मम्मी डॅडी आसात गी. मम्मी डॅडी कोणी ना भाऊ बहीण कोणी ना न्हय आसात गी. येस ये हांगासर बाय जस्लिन रेशमा आंटी की रेशमा आंटी जायचे खंय
कोण ती रेशमा आंटी? येस, ये मुखार ये. या वेळ करचे नाका, तुर्तान मुखार सरया. हांगासर बाय जस्लिन डिसोसा तिच्या जल्माचो दिवस आचरण करता. आयच्या दिसा तिचो जल्माचो दिवस आसा, त्या देखून आमी तिका विश करूंक आसा, हॅपी बर्थडे म्हणूंक आसा. बाय जस्लिन तुवें फुडें सरचे आनी रियाक सांगाता घेवनचे. तशेंच तुमी सकयल रावचे, वयर कोणी रावचे नाका. गोडसाण्याची केक कातरत आसतना सकड़ा सांगात दिवचे. बाय जस्लिन तुवें फुडें सरचे. आमकां आमी सकट हॅपी बर्थडे म्हणया, घट्ट ताळयो पेटया. बाय जस्लिना तिच्या जल्म दिसाचो संभ्रम आमचे समोर धडतो करता आसतना. घट्ट ताळयो. येस, कितली सोबाय अपुरबायेच्या रितीन हांगासर गोडसाण्याची केक तांणी कातरली आसा. परत तिका बागी जल्मदीस आमी आशेवया. असलेच मस्त जल्मदीस तिच्या जिवितांत फावो जावन दी म्हणून आमास मेस्तांचे मागणे जावन दी. तशेंच मोगाचेनो आज व्हड संभ्रम आमच्या मेलकिदाटो आनी तशेंच सिसील बाय आनी मेलकिदाटो 50 वर्सांचो जुबलेव आचरण करूंक फुडें सरल्यात. काजरी जिविताची 50 वर्सां तांणी हांगासर संपयल्यात. तुमी दय करून पयले मुखार येवचे. हांगासर ताच्या की फुडें हांगासर पवरपायेचे एक उद्घाटन हांगासर करूंक आसा. येस, पहिले हांगासर एका पवरबायेचे पोस्टर हांगासर केला. ते अनावरण जावंक आसतले. हांगासर सुबीत रितीन मांडून दवरले आसा. येस, सुनील दाटो आनी तशेंच सिंथिया बाय हांगासर फुडें सरचे, हे उद्घाटन करचे. हांगासर हे उक्तावण करच्याक विनंती आसा. म्हाका सकट हांगा पळयात, जाय तिगी हांगा पळयात. येस, घट्ट ताळयो. पन्नास वर्सांचे लग्न जिणी जियेल्ले अपूर्बायेचे जोडे. रावया. हे कडे रावचे, कित्याक म्हळ्यार काजाराचो दीस न्ही, तशें रावूंक जायना. तशें बारीक गडबडी आमच्या मेलकिदाटो तुझे पूत आनी पुरा नाकात गी, कोणी नाकात गी सांगाता, नाका गी दुवो आनी पुरा नाका गी. रावया मगचे न्हू. परत एक बडी सक्कड दुवानी मुखार येवचे, पूतांनी मुखार येवचे. नातू आसात, नात्रा आसात. रावया. आता 2 पटी पड्डे, 50 आनी 50 100 जाता गे म्हणून आता एक पटी जाले. ओके, बेग्गी मुखार येवचे, वेळ करूंक ना. येस, तुर्तान मुखार येवंक आसा. येस, तुमी मदें रावचे बा, मदें. तर मग हांगासर 50 वर्सांच्या जुबलेवाची अपूर्बायेची केक मेलकिदाटो आनी तशेंच बाय सिसील बाय हांगासर कातरता आसतना परत आमी घट्ट ताळयो पेटया. अभिनंदन आनी उल्हास तांकां पाठोवया. घट्ट ताळयो. येस, कम ऑन. पळया, त्या दीस कातरली केक अजूनही 50 वर्सांच्या त्या संभ्रमांत.
येस पळया मग कितली अपुरबाई घट्ट ताळयो येस आणि बाळ आमचे रिया केक दिवचे आबा आणि मायक एक पडी केक दी बाळा 50 वर्षाचा जुबलेव येस मग मैल कितो आणि तशेंच सिसील बायक आपले कुटुंब हांगासर भुरगीं आणि सगळं सांगात मेळोन माय मोगान फुलांचो झेलो हांगासर अर्पंक फुडें सरतात देखून हांगासर पाट घाल नाकात येस एका कुशीन रावचे सिसील बाय बसचे येस बसून पळया सुबीत रितीन हांगासर नात्रा सक्कड मुखार सरचे आणि तुमच्या आबा आणि मायंक फुलांचो हो झेलो अर्पण मान करच्याक कलती विनंती करता येस ताळ्यो मग येस पळ्या सुबीत राव पळ्या सगळं एक पटी अपूर्वाईच्या तस्वीरीक सगळं वयर राव पळ्या स्टेजच्या वयर इतली व्हडली स्टेज केल्या आम्ही येस सकाळीशीन पळ्या मुखार पळ्या पुरा येस त्या फोट्याक आड रावू नाका तो इल्लो फोटो सोडया वा सोबीत दिसता तो फोटो इल्ले दिसले रावा एकलो येस मग त्याच संभ्रमाची गोडसाणीची केक आम्हा समेस्तानी साक्षाक वडतांतले फमाद लिशा केटरस आमच्या समोर येस देव बरें करूं तुम्ही तुमच्या जाग्यार पाठीवेचे आयच्या कार्याची कारभारी आणि बाय रिया सगळ्यार बसका स्वीकार करच्या कालती विनंती करता बाय रिया बसका स्वीकार करचे तशेंच सुनील दट्टू आणि सिंथिया बाय तुम्ही बसका स्वीकार करची
मगचनो आमच्या हाती संभ्रमाचे पिबन तशेंच गोडसाण्याची केक येवन पावल्या आणि थोड्यांच्या हाती आनी की इल्लबळान येवन पावतली. मगचनो आयच्या दिसा हांगासर आमी सुमेस्तां बरें मागच्याक आनी तशेंच ह्या कुटुंबाचेर मोग दवरन हांगासर आयिल्ली आसा. कंडी जावनी वर्तो संतोष कुटुंबादारांक मात्र न्ही आम्हा सुमेस्तांक. त्याच संतोषाच्या संदर्भार आयच्या दिसा बाळ रियाक बरें मागच्या कुटुंबाच्यांनी एका जगत्या व्यक्तीक बिंसून काडला. आम्हा सुमेस्तांच्या तर्फेन ती बाळ रियाच्या कुटुंबाची वळख आनी तांकां बरें मागचें उल्हास पेटोवचें हे सगळें ती करतली. आनी तेचे सोबीत अपुर्बायेची वळख हांव करूंक व्हड संतोष पावता. मुडीपो सांज जुजेवाज समर्पिल्ल्या फिरगजेंत हे कुटुंब वस्ती करता आनी कुटुंबा जिविताचो अनुभव आसची व्यक्ती. कित्याक म्हळ्यार आज एका सोबीत कुटुंबाक ह्या कुटुंबांतल्या बाळाक बरें मागोवंक ती फुडें सरता. ताच्या की पयलें तेगा भुरग्यांचे अपुर्बायेचे देणें ह्या जोड्याक फावो केला आनी एक अपुर्बायेचो पती पोमानेस्त रोशन संगी मोडीपून तो वस्ती करची आनी येनेपो ह्या युनिव्हर्सिटी हॉस्पिटलांत नर्सिंग इन्चार्ज जावन आपली मोगाची सेवा दिवची भोवमानेस्तीन शांती कुटीना मुडीपो तुमी मुखार येवचे आनी आयच्या रियाक बरें मागच्याक विनंती करता. घट्ट आमचे हात खाली असल्यार थाळ्यो पेटी येता तिका माया मोगाचो स्वागत आनी बरें मागच्याक विनंती करता. म्हजी वळख करून गेल्ल्या जिवनाक कार्यानिवराक हांव देव बरें करूं म्हणटा. देव बरो दीस दिवंक तुमकां सर्वांक. रिया, कंग्रॅच्युलेशन. द ब्रेड ऑफ लायफ, द कप ऑफ जॉय, दीस वील बी हे ब्लेसिड डे. पयलो कुमगार म्हणल्यार खरो संतोष. ह्या संदर्भार बरें मागोवंक म्हाका मस्त खुशी. रिया ताच्या मम्मी डॅडीचें मोगाचें दूं जावन आसा. आबांचें आनी मांयचें मोगाचें नात, एकच नात. ताच्या कुटुंबांत एक अपुर्बायेचें चेडूं. सर्वांक मोगाचें. मोगाळ ताची उतरां. सदांच मोगाळ ताका सक्कड जाय. सक्कडा लागीं उलोवंक जाय. दीस हो हायसो संतोशाचो. दीस हो हायसो दोड्या संभ्रमाचो. दीस हो आयसो रियाच्या पयल्या कुमगाराचो. दीस हो हायसो अंजाल बाल रियाच्या सबासकी म्हणसो. सुनील आनी सिंथिया हांच्या काजारी जिवितांत देवान दोग भुरग्यांचें देणे जावन फावो केलें. दोग भुरग्यां पैकी पयलो जावन आसा रिया. रिया सोनाली वेगस. हाच्या पयल्या कुमगाराचो संभ्रम आजार आसच्या तुमकां सर्वांक म्हजो कालतो प्रणाम. सुनील आपल्या कृशीक काम करून आसा. त्या कृशीन उत्तम म्हणून नावाडला. सिंथिया डॉन बॉस्क स्कुलांत क्लर्क जावन काम करून आसा. आनी एकलो बाल आसा दीन सोनल वेगस. ताकाय हांव सर बरें मागता. रिया म्हणल्यार सिंगींग, डान्सींग, ड्रॉइंग त्या अर्थ प्रमाणे ताचे हॅबिट्स जावन आसा. सोनाली म्हणल्यार गोल्डन. रियाचो गॉडफादर म्हणल्यार पोदोर शायनेज आवेल गोन्साल्वेस. ताणें ह्या भुरग्याची जबाबदारी काणगेल्या. पोदोर्निचो पात्र महत्वाचो. युकरिस्ताच्या बलिदानाद्वारे आज पयले फावटी कुमगार जेजू काळजान स्वीकार केला. जेजू आपणाचो इश्ट जावन ताणें स्वीकार केला. रियाक अभिनंदन पाठोवचो आनी ताच्या मुखल्या फुडाराक बरें मागोवंक तुमकां सर्वांच्या नांवी हांव खुशी वाडटां. हांव जेजू तुजो, तूं जेजू म्हजो. आमकां कोणेंय केदींच वेगळाचार करूंक नजो. ही उतरां मतीन दवर. रियाक पयल्या कुमगाराक अर्गां दिता आसतना जमलेली आमी ह्या बाळा खातीर धन्य देवाचो उपकार बावडया. रिया, तुका एक सवाल आसा. तुवें जेजूक सेवंक कितल्या तेंपातावन तयाराय केल्या? रिया म्हणटा ल्हानतावन. वय, तूं जेजूक सेवंक साबार तेंपातावन राखून आसलें. तशेंच तुज्या डाडा मम्मी तुज्या हेन्यांक एस्परी राखून आसलीं. 10 वर्सां आदीं म्हणजे फेब्रुवारी म्हयन्याच्या 12 तारखेर तुजें जनन जाता आसतना वेगस गेल्ल्या कुटुंबांक
एक नवो प्रकाश पांकलो. तुवें पयले फावटी दोळे उगडताना, आसतना, बसतना, पयलीं मेटां काडटाना तुज्या डाडा मम्मा, आजो हाची, कुटुंबाची सर उल्हासान जजली आनी कितेंच बोगना तूं संतोश ताच्या तोंडार निशेता. सुनील आनी सिंथिया तुमकां हांव सबासकी पटयतां. कित्याक म्हणल्यार मोगान ह्या भुरग्याक मोगान बावार्थान मार्गदर्शनाकाल वो पवित्र कुंभाराचो सक्रामेंत घेवंक बरी तयारी केल्ल्या पासत. मोगाच्या न्हू 7 सक्रामेंता पैकी येवकरिस्तोचो सक्रामेंत भोव प्रामुख जावन आसा. कित्याक म्हणल्यार आज पवित्र स्थानाचो दीस आमकां उगडासाक येना. कित्याक म्हणल्यार तवळ आमची आत्मीक मानसीक वाडावळ जावंक नातली. पूण जेजूक स्विकार करता आसतना आत्मीक आनी मानसीक वाडावळ जावन आसा जाल्यार आमच्या जिणेंत पयल्या कुंभाराचो दीस म्हत्वाचो. एक किर्तनकार अशें म्हणटा, तूंच म्हजो रचणार सोम्या, तूंच म्हजो आदार, तूंच म्हज्या काळजान सोम्या, सदांच कर बिडार. मोगाळ रिया, तुज्या आत्मीक जिवनांत आद्य प्रारंभ जाल्या. तुज्या जिवितांत ह्या दिसांत हांव जेजूक तुज्या बराबर आसतना तुजी वडिलां तुजे लागीं आसतलीं. तुज्या अरये कामांत जेजू तुका वाट दाखयतलो. पूण ताचो सांगात वनवे न्ही. जेजू तुजे तावन थोडो त्याग, थोडो मोग आशेता. तुजें जीवन जेजूक भेटयली खानीक जावं दी. तुजो आत्मो नितळ दवरूंक पवित्र आत्मो प्रेरण दिवन दी. म्हाका भलायकी मागूंक अवकाश करून दिल्ल्या सुनील आनी सिंथियाक हांव देव बरें करूं म्हणटा. मगचलो अपूर्वचे रितीर हांगासर बाय शांती कुटीन हिने रियाक बरें मागला. ताच्या कुटुंबाची वळख आमकां करून दिल्या आनी बेगीनच मूख दिला म्हणयेत. कित्याक म्हळ्यार कितले जाय तितले मात्र आमी कितले भूक लागता तितले मात जेवचे न्ही गे. तशेंच ही गजाल हांगासर कितले जाय तितले मात्र भोव सोंपे रितीन हांगासर भलायकी मागिल्ल्या भोव मनेस्तीन शांती कुटीन तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. मगचनो आमच्या हाती पिवनाचो ग्लास आसा गी लोकल दरा पळय. येस तें पटल्यान वायन न्ही गी. हाचे भितर कितें आसा? द्राक्षाचें ज्यूस, ग्रेप ज्यूस. कंडी जावनी मगचनो हो पिवनाचो ग्लास आयच्या सुबीत रितीन पयले फावटी जेजूक सेवल्लो संतोष ताच्या तोंडार उमाळच्या रिया खातीर हांव उबारता. कंडी जावनी हे बाळ मुखल्या दिसांनी समाजेंत कुटुंबांत तुमच्या फिरगजेंत परत जाळोवन दी आनी एक व्हड नांव आपणावन दी म्हणून आमी समेस्त तांचे मागणें आनी आमी म्हणया कितें? चियर्स. चियर्स रेशल. येस देखून तुमी तुमची बसका स्वीकार करचे आनी संभ्रमाचे पिवन तुमी सेवचे. Lisha Caters, please.
मोगाचेनो भलायकी मेस्त्रीन थंयसर सांगले रिया एक सोबीत डान्सर आणि रिया एक सोबीत सिंगर म्हणजे गावपीण म्हणून सांगले. पूण आयच्या दिसा ताच्या काळजांत जेजूक सेवल्लो संभ्रम म्हणटा आसतना देवाक अर्घ दिवच्याक आमा सुमेसांक देव बरें करूं म्हणच्याक अपूर्बयेचें गीत आमचे समोर हांगासर सादर करच्याक बाय रिया फुडें सरता. गाऊन गीत संतोषाचे गायन मुझे संभ्रमाचे कालीस मुझे वो मजला दिन वास पाठो जेजू तयार झाला वदवी गाजून ताजे उठले जेजू तुका थँक यू म्हज्या काळजांत आयल्यान सांगता तुका लव यू जिणे प्रकाश करल्यान जेजू तुका थँक यू म्हज्या काळजांत आयल्यान सांगता तुका लव यू जिणे प्रकाश भरल्यान ऋणी तुमचो म्हज्या वडिलांक आबर म्हणटा म्हज्या शिक्षकांक आमच्या सैऱ्यांक कोर्ट मादरांक देव बरें करूं म्हणटा आमच्या देशांक इश्टा मंत्रांत नामन वंदन म्हणटा जेजू तुका थँक यू म्हज्या काळजांत आयल्यान सांगता तुका लव यू जिणे प्रकाश भरल्यान जेजू तुका थँक यू म्हज्या काळजांत आयल्यान सांगता तुका लव यू जिणे प्रकाश भरल्यान मोगाचेनो कंडीस जावनी आमच्या भलायकी मेस्त्रीन सांगले नीज कित्याक म्हळ्यार अपूर्बायेच्या रितीन हांगासर गायन केला पूण हांगासर 200 जागी चड जण आसा ताळयो पेटली पावनात मोगाच्यान येस
बसुबेत रितीन हांगासर बाय रिया नापोर बायचे गीत सदर केल्ले आसा. बाय रिया बसुबेत रितीन तुवें सॉंग सांगलाय हांगासर. मुखल्या दिसांनी आनी की बऱ्या रितीन आनी की म्हळ्यार बरें जावन म्हणून न्ही आनी की शिकोवंक मस्त आसा तुवें त्या शेतांत संगीत शेतांत मस्त शिकोवंक आसा. हे तुजें जावन दी म्हणून आमी समेस्त आशेताव आनी मगो तशेंच सांगत आस आनी एक नास बाय रिया आमचे समोर हांगासर सादर करच्याक फुडें सरतात आनी सॉंग येदोळसो आमी आयकले आनी नास आमी पळोवया. कशें जालें मोगाचें न्हू नास
सुबीज जालो नेंगी कट्टेक पडी ताळ्यो पेटया परत बाय रियान अपूर्वय चरितेर हांगासर ना सदर केला रिया सुबीज जाले जायत गी येस थँक्स म्हणत आनी म्हाका मात तुमकां न्ही ओके देव बरें करूं मोगचेनो संभ्रमाचो मोकलो वांटो आसा थोडोसो वेळ तुमचे तावन हांव म्हज्या हाती घेता परत 4 खेळ करूंक आसात बेग्गी जातात काही टेन्शन करचे नाका फर्स्ट खेळ असो आसा धाकटी भुरगीं पुरा सडीत दांत गेल्ली भुरगीं बेग्गी मुखार येवचे कोणाचे दांत मस्त गेल्यात तांकां एक इनाम आमी ಖಂಡಿತ जावन दिता मस्त दांत गेल्ली ತುಂಬಾ ಹಲ್ಲು ಹೋದಂತ ಮಕ್ಕಳಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಬಹುಮಾನ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಇವತ್ತು ನಾವು मस्त दांत गेल्ली भुरगीं तुम्ही थंयसर पळोवचे जाय तिगे कितले दांत आसात म्हणून उपरांत हांगासर धाडचे बेग्गी येस येस बेग्गी मुखार येवचे काउंटडाउन सुरू करता ते दाळ्यान पावचे सकडा येस कम मस्त दांत गेल्ली भुरगीं हांगासर दांत पळोवंक जण जाय तिगी म्हाका दांत पळोवंक जण जायचे येस रे येस कमान बेगी जास्ती కూలిపోయిన జోకులు అని చూడని సంఖ్యాని కాలం बेगी 10 9 8 7 6 5 4 3 2 आणि 1 पळया कोण पळयता तांकां दांत गेल्ले ओके तो ऐक ना बा ये रे हंगे रे बाबा ये हंगे मजोटी येस कितले दांत गेले आता पळया कोण जाला आसात गी ये बा ಫಾದರ್ ಆಸಾತ್ ಹಂಗ ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಹಲ್ಲು ಹೋಗಿದೆ ನೋಡಿ ಫಾದರ್ ಒಂದ್ಸಲ 3 ಹೋಗಿದ 3 ಹೋಗಿದಂತೆ ಉಲ್ಟ ಬಿದ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ಫಾದರ್ ನಾಲ್ಕು ಹೋಗಿದೆ 4 दांत गेल्यात आणि 3 दांत गेल्यात हंगा सर इल्ले शिने बा इल्ले शिने आम्ही इन्साल्ट करचे नाही बेस्ट भुरग्यांक तमाशे तितल्यान ओके अच्छा नाव कशें रेनशाइन गे वय रेनशाइन असा आयच्या भलायकी मेस्त्रेचो पूत म्हण चिंता पूत न्ही वय पोखरी पूत हांगासर आयला आणि 4 दांताचे गेल्यात घट्ट ताळ्यो पेटया आयच्या गेमाचो विनर तो जावन आसा उपरांत येवन इनाम काण घेवन वचचे जायत गे बारीक कश्टार आयलाय तूं हांगासर ओके घट्ट ताळ्यो पेटया म्हाका न्हू येस या कन्सोलेशन मात्र ओके थँक्यू तुम्ही तुमच्या जाग्याक पाठीवेचे एक जण भुरगीं मुखार आयल्यात आणि एक नेक्स्ट गेम असो आसा एक लंब बॅग जायचे म्हाका आणि लंब एक बिल्ल जायचे तितलेंच 2 असल्यार जाले एक लांब बॅग हांगा तावन धरले हांगा म्हणसर एक बॅग घालून येतात न्ही आमी बायल मनशां वय लेडीज बिल्ल खंयचेय जाता साईज लांब असल्या जाले त्या बिल्लाचे करंट बिल आनी कितें आसता पळय ते साईज लांब असल्या जाल्यार 2 गेम एकच फावटी सांगल्यात येस आंटी सांगता हांव बिल ओडोल ताडटी आसली ओडोल सांगले तर म्हणून बॅगार आसा म्हणटा येस बेग गेमचे लांब बॅग ये मुखार येस उत्त बॅग एरांड पाडून पायतेरा उत्तद बॅग येस बेग्गी मुखार म्हणजे मगाच्या न्हू वेळासा भाव आसा इल्लो येस आंटी ये येस फुल्ल समा केल्ले न्ही येस होय ये कणगुन या आनी लांब करे कितले जाता तितले करा तुमकां लाभ चड करूंक जावचे ना अखेरीक एक एंडा सांगला ताका या सिस्टर कम येस बाय पळय कोण पळयता बा हे बॅगाचे एक साईज दिसील बाय चिंते बाय पळय येते की बॅगाचे एक साईज येस येस पळय ये बा ये जालो टाइम जालो बेगी ये येस भरपूर नाकले भले बेग भले आड राव नाका तिशीन पळोवन येस या हांगासर पिंक आसा येस ती उरली पुरो सोड आनी पिंक धर बाय पिंक मात्र धर व्हडल्या सायजाचे बॅग धर तांचे बॅग वो ये ग्रे कलर न्ही गी हा पळय हांगा समज धर वयर पळय तुजी बोट पळय ते वॉटर लेवल समासाचे येस जाल्यार रितेन्सी मुखार ना येस ते पळया
येस काले सिस्टर ये हां सिस्टर ते सिस्टरचे एक बॅग आण घे बा पिल्ले येस आणि लांब बिल्ल आसले हे पळय मुखार हे पळय लांब बिल्ल खंयचे जाता उत्तद बिल्ल आत्ता सिस्टरीने एक आण दिल्ले पळय येस त्यांचं पळय लांब होय की नाही बाय उकलून दाखय पळय एक पडी सकडा डाऊटच नाका ना खंयचे बॅग असल्यार मुखार धरल्यार सिस्टरीचे बॅग सकयल येते असा ओके सिस्टरीक हाचे इनाम मी फावो करता हांव कंडी जावन सिस्टरीचे एक बॅग येस लांब आसा येस हेवी या ओके बॅग पुरो शिरकली हांगासर येस तुमची बॅगा काण घेवन फाटी वयचे खंयचे बा पळय दिसता न्ही आतां हांवें धरला बॅगा केरीक ओके सिस्टरीचे बॅग ओडले वय की नाही म्हजे बोट पळय वयले करेक्ट आसा सारकें आसा येस सिस्टरीक इनाम फावो जाता बिल गे काय आसा बा हां ओके एक बिल आयला आनी आसा गे बाय हाड हां ताच्या ओड आसा आंटी हांगासर ताच्या नोड आसा बाय हाड हाड येस लांब आसा हां वय लांब आसा ते जॉयंट केल्ले नाही जायत ते फोल्ड करून कट्ट जाला इतल्यांत आनी कितें आसा गे ताच्या गे लांब ताच्या गे लांब आसा गे मोगाच्या न्हू ना ओके हे कोणाचे बा बिल्ल कोणे घाण दिवन गेली ओके आसो दी येस तुजें नांव आसा गे असल्यार वेग घेवनशे येस कम हां ते बिल दिवाय ओके कशें नांव तुमचें लेनिशा बाय लेनिशाक हाचे अपुरबायचे इनाम फावो जाता मोगाच्या न्हू हांगासर हांवें तुमकां सांगले पयलेंच बेगीनच खेळ मोग दिल्यात त्या देखून विनंती करता इनामां तयार आसात गी येस वय हांगासर मोगाच्या न्हू आम्हा सुमेसांक काळजांतली बोगणां गोतून देव बरें करूं म्हणची उतरां बाय सिंथिया गोन्साल्वीस हिचे तांव मोगाचें नांव हांगासर इनामां कोणाक पुरा आयल्यात आनी मुखार येवचे एकली धर्मीक भयण सिस्टर आसा आनी तशेंच बाय लेनिशाने वय बाय लेनिशा आसा आनी तशेंच हांगासर एक धाकटुलो भुरगो आसलो येस ये मुखार असल्यार ताका आपण घेवन येवचे आनी सुबेत इनामां स्विकार करचे बाय रिया आनी तशेंच ताची जन्मदात्रा सांगात इनामां दिवचे बाय सिंथिया हांगासर सांगात दिवचे तुमी येस कम 3 गेम हांगासर खेळिल्ले दांत मस्त गेल्लो भुरगो हांगासर आसा ते येते आसा ओके सिस्टर येस कम फॉरवर्ड येस हांगासर काण गेले ये हां ताका रावया जाय ती सांग आतां येस ए बाय हां तशी नांव हांगासर आसा लेनिशा येस देव बरें करूं हांगासर 3 अपूर्बायेचे गेम हांगासर चलयल्ले आसात न्ही जावन 4 करूंक आसले पळय तुमी फास्ट केल्ले तर आनी एक गेम जाता आसले दळसो कितें जावं देव बरें करूं म्हणटा हांगासर आपल्या काळजांतली भोगणां गुंतून देव बरें करूं म्हणची उतरां बाय सिंथिया गोन्साल्वीस हिचे तांव
पयल्यान पयले हांव अर्गां दिता धन्य देवाक आयचो हो भागी दीस फावो केल्ल्यांक आयच्या दिसा मिसाचें बलिदान भेटयल्ल्या प्रधान्याज फादर एडविन फ्रांसीस पिंटो बापाक देव बरें करूं म्हणटा दोतोन शिकोवन कुंभाराक तयार केल्ल्या सिस्टर एवजीन डी सोजा तुमकां काळजाच्या गुंडायेत हांव देव बरें करूं म्हणटा हांव देव बरें करूं म्हणटा म्हज्या पप्पा मम्मी बाबासो मायेसो सुनीलासो पप्पा मायेसो बायेसो भोज्यांसो आनी तशेंच भुरग्यांचो प्रत्येक जावन प्रवीण असो कुंभाराचें इन्विटेशन आनी सॉंग एडिटींग करूंक मस्त सहकार दिला तुमकां सर्वांक देव बरें करूं म्हणून हांव देव बरें करूं म्हणटा आयच्या दिसा भलायकी मागिल्ल्या श्रीमती शांती कुटीन असो आमच्या आपोवण्यांक पाळो दिवन आयिल्ल्या फिरगजविगार उपाध्यक्ष आमच्या दोनी कोवेंताचे सिस्टरा हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आयच्या ह्या संभ्रमाच्या आपोवण्यांक पाळो दिवन मागण्य विधी सोलोवन व्हेल्ल्या आमच्या वाड्याचो प्रतिनिधी आमच्या सर वाड्यागारांचो देव बरें करूं म्हणटा माय स्पेशल थँक्स टू डॉन बस्को फॅमिली मॅनेजर फादर मायकल एडमिनिस्ट्रेटर फादर मनोज जॉन्सन फादर जुलियन फादर all the teachers and the staff members for your presence for this function. Thank you so much. आयच्या ह्या कार्यक्रम सोबीत रितीन निर्वहण केल्ल्या MC मिस्टर जीवन प्रकाश डिसोजा तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा तशेंच आयच्या कार्याक डेकोरेशन केल्ल्या मर्सी डेकोरेटर्स मंजेश्वर फोटोग्राफी केल्ल्या रिलॅक्स स्टुडिओ साऊंड सिस्टम उदकसिल्ल्या एंजल प्रो लायट्स अँड साऊंड्स वर्काडी रुचीक जेवण तयार केल्ल्या लिशा कॅटरर्स मंजेश्वर लायव्ह टेलिकास्ट केल्ल्या डेल्सन टेक्नॉलॉजी तुमकां सर्वांक देव बरें करूं हांगासर जमल्या सर्व आमच्या कुटुंबदारांक वाड्यागारांक हिस्टांक सेझरच्यांक सर्वांक देव बरें करूं थँक्यू वन अँड ऑल वचन घट्ट ताळयो पेटोवंक आसा बाय चिंतियाक कित्याक म्हळ्यार कोणाक सोडिनासतना एका कुशीतावन आनी एक कुशीन म्हणसर सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणची काळजांतली भोगणां तांणी उसारली आसा त्या देखून परत घट्ट थाळयो पेटया अपुरबाईच्या कुटुंबाक अभिनंदन आनी उल्हास तांकां आमी पाठोवया मुखाचें आमी सुमेस्ता एक गडबर उबे रावचे जेवणाचेर आशिर्वादाचे मागणे मानदीक बाब जुलियन हांगासर पावोर फिरगजेचे विगार हांगासर आसात आनी चलोवन व्हरतात त्या देखून आमी जेवणाच्या आशिर्वादाच्या मागण्यान वांटेली जावया In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. God, our loving Father, as Ria thanks you today for coming into our heart, into our soul, into our life, and the family wholehearted praises and thank you, and also others who are celebrating 50 years of celebrations. And as we come together to feel your presence, you are in us, with us, and around us. And because of you, we are all happy today. And as we feel your presence, we thank and praise you. At the same time, we ask you to bless the food that we are going to take. You who feed us spiritually, also make sure that you feed us physically. We thank and praise you for all the gifts that you give us, and for these moments, for all the friendship, all the friends, relatives, and all the blessings. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Not temptation, but there is from every. Oh dear mother, you are very close to Jesus. You gave him birth. You were with him in the journey of life, and you continue to be with him. Do pray for this family and bless all of us through your prayers. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death.
All glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Was the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. God bless you all. मोगचनो हांगासर जेवणाचेर मागण्या विधी चलोवन वेल्ल्या भोवमानादीक बाप जुलियन तांकां कुटुंबाच्या तर्फेन हांव देव बरें करूं म्हणटा. मोगचनो आयचे हे सगळें कार्य हांगासर आमकां मात्र न्हय आसता, विविध जाग्यांनी संवसारभर पयस आशिल्ल्यांक पळोवंक हांगासर कुमक करते आसात. डेल्सन मिडिया थंयसर लायव्ह येता आसा हे सगळे कार्य. डेल्सन मिडिया तसो मलाक आमचे संगी हांगासर आसात, तांकां कार्याच्या कारभारी तर्फेन हांव देव बरें करूं म्हणटा. संगी मर्सी डेकोरेटर मंजेश्वर आनी तशेंच एंजल प्रो साउंड्स एंड लायट्स वर्काडी, रिलॅक्स स्टुडिओ आनी तशेंच लिशा केटर्स मंजेश्वर हांचो सगळ्यांचोय मनपूर्वक उपकार बावडटा आनी कार्याच्या कारभारी तर्फेन देव बरें करूं म्हणटा. मगचनो जेवणाक आपोवणें दिवच्या फुडें हांगासर जेवणाची वेवस्था हे परी आसा. लिशा केटर्स हांणी तयार केल्ल्या पोरबायेचे, रांदबायेचे आनी मासाचे जेवण ह्या घराच्या मुखल्या कुशीन थंयसर 2 काउंटरां विंगड काउंटरां थंयसर गेल्ली आसात. थंय वचून तुमी नदोशी जेवण सेवी येता आनी हात धुवच्या उदकाची वेवस्था हांगासर म्हजो हात तुमकां दिसता मोइसल्यान त्या बगलेन थंयसर दवरला आनी तशेंच थंयसर वेस्ट घालूंक बॉक्साची वेवस्था थंयसर केल्ली आसा. तुमी सगळ्यांनी हांगासर थंयसर इल्ल्या जाग्याच्या अडचण आसा मुखल्यान देखून सुदारसून व्हरचें आनी अपूर्वायेचे रितीन ह्या कार्याचे संभ्रमाचें जेवण सुमेस्तांनी स्विकार करच्याक खालती विनंती करता. हांगासर कार्याचे कारभारी मुखार सरतात. आम्हा सुमेस्तांक जेवणाक उलो दिवच्या. सुमेस्तांक जेवणाक उदा ಅವಲೇನೆ ಸಕಡಾಂಗಿ ಐಕನಾಂಗಿ ಅಳಪಾದ್ರವಾಗ ಐಕನ ಗಟ್ಟೆಗೆ ಬಡ್ सांगबा सुमेस्तांक जेवणाक उदा. येस देव बरें करूं. हांगासर आम्हा सुमेस्तांक जेवणाक आपोवणें दिल्लें आसा, ता देखून तुमी सुमेस्तांनी जेवणाक वेचाक कालती विनंती करता. मगचनो हांगासर 2 संभ्रम एक स्पोटी चलता, एक जेवण आनी उल्हास पाठोवचे. हांगासर तुमी एका कुशीतावन लायन करन येवची. कुटुंबा संगी आयले तर हांगासर तस्वीर काडूंक विडिओ काडूंक सुलाभ जातले, ता देखून एकच लायन तावन येवचे आनी एका लायनीतावन वेचाक कालती हांव विनंती करता. जर तर तुमी अशेंच आयले जाल्यार भोव सोबीत रितीन कार्य आखेर करूंक सुलाभ जातले. ता देखून जेवणाक वेचे आनी जेवणाक गोशी येता. कोणाक पर उल्हास पाठोवन हांगासर बेसावन दिवंक आसा, तुमी मुखार येवन बेसावन दिवच्याक अवकाश आसतलो. देव बरें करूं. आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई. आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई. ಬಂಧು ಮಿತ್ರರೇ, ಪ್ರಿಯ ಇವರ ಪರಮ ಪ್ರಸಾದದ ಸಂಭ್ರಮದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 2 ಕೌಂಟರ್ಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಲೀಶಾ ಕೇಟರ್ಸ್ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಇವರು ತಯಾರಿಸಿರುವಂತಹ 2 ಒಂದು ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಕೌಂಟರ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರ್ತದೆ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಭೋಜನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಮ್ರ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई. क्या मंजिलें एक हुई, हम सफर बन गए. 2 बदन
आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर। सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर। सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। पुराने गाने सुनने का नया तरीका सारे गामा कार। चलिया तू चलिया मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। आई रुत मस्तानी कब आएगी तू। बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू। चलिया तू चलिया मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। आई रुत मस्तानी कब आएगी तू। बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू। चलिया हाँ तू चलिया। गलियां बागों की कलियां सब रंग रलियां पूछ रही है। प्यार की गलियां बागों की कलियां सब रंग रलियां पूछ रही है। गीत पनघट पे किस दिन गाएगी तू। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। आई रुत मस्तानी कब आएगी तू। बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू। चलिया तू चलिया मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। आई रुत मस्तानी कब आएगी तू। बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू। चलिया हाँ तू चलिया। फूल सी खिल के पास आ दिल के दूर से मिल के चैन आए। फूल सी खिल के पास आ दिल के दूर से मिल के चैन आए। और कब तक मुझे तड़ पाएगी तू। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। आई रुत मस्तानी कब आएगी तू। बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू। चलिया तू चलिया मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। आई रुत मस्तानी कब आएगी तू। बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू। चलिया हाँ तू चलिया चलिया तू चलिया चलिया तू
आज कित्याक रागार जाला आज आमचे लागीं म्हणून ताका मोसोर जाला केत्रा वयल्या मळबार आज कित्याक लजेवन आसा आज आमचे मिलन म्हणून सर्वांक सांगीत आसा वियोल विण्या सोतोनात आजा बोडव्या सोनास सरकार जाला आज आनंद देवल्यान बेसावांची रास वियोल विण्या सोतोनात आजा बोडव्या सोनास सरकार जाला आज आनंद देवल्यान बेसावांची रास ना 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 हुकलेच्या नेसणार बगलेन म्हज्या सोबताय तूं आज म्हज्या राणी हांव तुजी जाली आतां जालोय तूं गाय म्हजो राजा उसवाड जाजिणी तुज्या सुखान मोगान मै पासान जिये व्याकेर पर्यान कष्टा विघ्ना अनबरा आरांगी तुज्या गोपान म्हाकाच लागून त्या रसनारान धाडलां गो तुका ह्या संवसाराक विश्वासी रावून एकामेकाक स्तुती करया त्या रसदारा साक्षान रावया आमी मोगाक हे 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 ला 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 काळजांतले सोपान गो तूं म्हज्या मोतींतले अत्रे गो तूं मोनाच्या रावळेरांतली सोभायेची राणी गो तूं म्हज्या सपनांनी तूं म्हज्या चिंतनांनी तूं म्हज्या काळजाच्या हरवळीयेन तूं
परदेशी तुझ्या सांगाता हांव दादोशी गोपान म्हज्या येवन रावशी जावचे नाय केदींच निराशी हिरा साळेरीचे जोडे जावं दे आमचे मोगा पानांत शाबे तुरचे अंजलीना अंजलीना सोबत जायचे फुलबाय तू अंजलीना अंजलीना आशेतात तुका मुजेच करू ओढताना तुझी पावला फुलोंक लागल्यात फुला Just the claps. Let's have it from C to D. Oh yeah. Angelina, 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 zajedźcie furbaję tu. Angelina, Angelina, a się tak ludzińsko. Portana tuđi paula, fulog lagla fula. Angelina. मिलन मोगाचे मुझे आणि तुझे लग्नात एक झाले आज लग्नात एक झाले मिलन मोगाचे मुझे आणि तुझे लग्नात एक झाले आज लग्नात एक झाले आज आम्ही सर्गीच्या बापासो उघडास काढूया आमच्या काळजांच्या ह्या मिलनात अर्धा पाठवूया आज आम्ही सर्गीच्या बापासो उघडास काढूया आमच्या काळजांच्या ह्या मिलनात अर्धा पाठवूया हात सोडून एक झाल्या उगीतात करार नदीतून सोबता काय आमच्या दोन बोटार मिलन मोगाचे मुझे आणि तुझे लग्नात एक झाले आज लग्नात एक झाले मिलन मोगाचे मुझे आणि तुझे लग्नात एक झाले आज लग्नात एक झाले आमची पहिली ही लग्नाची रात जाऊन दी लांब रात आमचं मोग वाढून दी सोडून दी साचती साम्यारा आमची पहिली ही लग्नाची रात जाऊन दी लांब रात आमचं मोग वाढून दी सोडून दी साचती साम्यारा एक बाय एक बाबू आमका जायचा
झाले मोगाची मुझे आणि तुझे लग्नात एक झाले आज लग्नात एक झाले लग्नात एक झाले आज लग्नात एक झाले लग्नात एक झाले आज लग्नात एक झाले मोगाच्यानो आईस्क्रीमाचे काउंटर थंयसर उक्ते जाला दयकर आईस्क्रीम सेवच्याक विनंती करता जेवण जाल्ल्यांक समेस्तांक आईस्क्रीम आसा सांजे मुळपा तामसाणेंत तुझ्या गालांक देखता पावसाच्या काळ्या कुपांत हात तुझ्या केसांत खेळतात धरतेच्या हर सोभायेंत दोळे तुकाच सोदतात गिरां तारां गोपांत तुझ्या
सोबीत चुवाळ्यार काळजांत अशी कशी वाजता मुगो गिटारा. तुझ्या मोगाच्या त्या नाजूक नयनांनी म्हाका तुली पयाता. काळजा रावले रात रुपणे तुझे हावाता. पिंतूर जावन पिंजरायता. सांगा तुजो ती म्हाका तुका शिवनायलो राखय नाका. आज म्हाका आयक मोगा सोलो. सांगा तुजो ती म्हाका तुका शिवनायलो राखय नाका. आज म्हाका आयक मोगा सोलो. तुझ्या परिचयच्या त्या नाजूक नयनांनी मोगा तुका लिपया. काळजा रावले रात रुपणे तुझे हावाता. पिंतूर जावन पिंजरायता. सांगा तुजो ती म्हाका तुका शिवनायली राखुची ना. आज तुका हांव तुजी जाली. सांगा तुजो ती म्हाका तुका शिवनायली राखुची ना. आज तुका हांव तुजी जाली. सोबाय तुझी ती वर्णूक जायना. मोत ही जाता गो पिशी. मोतिक्या सडल्या गो मोगाची नशा. तुझे बिंजिणी कशी. सोबाय तुझी ती वर्णूक जायना. मोत ही जाता गो पिशी. मोतिक्या सडल्या गो मोगाची नशा. तुझे बिंजिणी कशी. सांगा तुजो ती म्हाका तुका शिवनायली राखुची ना. आज तुका हांव तुजी जाली. सांगा तुजो ती म्हाका तुका शिवनायली राखुची ना. आज तुका हांव तुजी जाली. तुझ्या मोगाच्या त्या नाजूक नयनांनी म्हाका तुली पयाता.
DJ JS in the mix.
माझी ती शोभा सखी hero girl सूर्याची फंतना दुखमोला राजा बोरी परजला फुले तुझे डोले मोतियाले तुझे बोले घडी नका विचार घालून गेले मका झाला सगळो संसार तुझीच साथ दाखवता रातभर चिंतना सपना तुझी नव संसार दाखवता फुलवारी तुझे रुपणे जरी तुझे रुपणे साला हा तुझ्या भक्ता तुझे
तुवे पासू